मॅडम सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा. थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुडयो दिवपाक विसरू नका हा. आता तो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक? का या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पॉवर पॅक्ट असेंब्ली सेशना उपरांत वी आर बॅक विथ द डिबेट. आनी म्हाका दिसता असेंब्ली सेशन सोंपलें पण वादावादी सोंपिल्ली ना, डिबेट सोंपिल्ली ना, एकामेकाचेर फार मारप सोंपिल्लें ना. रादर कोण कोणाचेर फार मारता तें कळप मुश्कील जालां. गोंयची जनतेक तरी आज तें मातशें स्पश्टपणान आमी कळोवपाक शकता काय कितें तें पळोवपाचो हो प्रयत्न. 3 मानेस्त आसा म्हज्या स्टुडियो भितर. पयले आसात भारतीय जनता पक्षाचे फुडारी, तांचे स्पोक्सपर्सन गिरीराज पै वेर्णेकर. गिरीराज वेलकम. काँग्रेसीचे फुडारी, तांचे म्हणयारे सुनीलबाब कोठणकार आणि गोंयांतले नामनेचे ज्येष्ठ पत्रकार गुरुदासबाब सावळ. नमस्कार. सावळबाब, तुमचे कडच्यान सुरवात करता. काँग्रेसीचे कितें चल्लां, बीजेपीचे कितें चल्लां, ह्या दोन्ही गजालींचेर उलोवया. सुरवात बीजेपी कडच्यान करया, कारण सत्ताधारी पक्ष आणि ती किजिलां जी आसात त्या किजिलांची प्रत्येक दिसाक सध्या हेडलायन जावपाक लागल्या. तुमकां कितें दिसता, कितें घुसपलां? न्ही, म्हाका तो अशें दिसता हय की मायकल लोबन कितें म्हटलां, एवरीथींग इज नॉट वेल इन द गव्हर्मेंट. हय, म्हाका दिसता हें चुकीचें आसा. आं एवरीथींग इज नॉट वेल विथ मायकल लोबो एंड दिलायला लोबो. इज वॉट आय फील. ज्या पद्दतीन ताणें आरोप केल्या पळय त्या काल पळय कांय गरज नाशिल्ली. बिलां फाटीं घेतलीं किंवा खंयचें जालें पळय. हाजे पयलीं अशें जाल्लें की पर्रीकर आसतना कसली ती जमीन बील आहा पळय तांणी एमेंडमेंट हाडलो सामको. विथीन 3 years दे हॅव टू फायल नॉमी, नाजाल्यार तुजे सगळे रायटां वता म्हणून. आनी हें बील कसलीच चर्चा न करता सगळें पास केल्लें. हय. आनी तेन्ना पर्रीकर CM आशिल्ले. तेन्ना जालें कितें की पर्रीकर दिल्लीक गेले डिफेन्स मिनिस्टर म्हणून, पार्सेकर CM जाले. आनी एडवोकेट गुरू शिरोडकर म्हणजे जो एडवोकेट आसा ताचे लक्षांनी आयलें की हें जर बील तशेंच उरलें कायदो जालो जाल्यार जे सगळे टेनंट आहा पळय तांचे प्रॉब्लेम जावपाचे म्हणून ताणें एक जागृती मोहीम चालू केली. आनी मागीर सगळ्या लोकांनी जे मुणकार टेनंट जे आसा गोवा ते स्टार्टेड एजिटेशन. लास्टाक ही सरकाराक ते बील फाटीं घेवचें पडलें, कायदो रद्द केलो तो. अशें जाता. इवन पार्लिमेंटान सुद्दां कांय बिलां गोज टू सिलेक्ट कमिटी, दे आर समटायम दे ऑल्सो विड्रॉ. सो एखादें बील फाटीं घेतलें जे कॅन्सल करूंक ना न्ही, टू कम बॅक. त्या खातीर इतलो बोवाळ करपाक म्हाका कितें गरज अशें म्हाका दिसना. सुनील बाब, तुमकां कितें हें सगळें चल्लां तें पयल्यार तुमकां बशिल्ले कडेन बरें सारकी हरवी सोदतल्याक भाजिल्ली मेळटा म्हणटा पळय आमी, तशी बी परिस्थिती आसा? ना, तशी आतां म्हाका परिस्थिती अशी ना की हरवे सोदलेल्याक भाजिल्लें मेळटा. कित्याक हांचे इतलें सद्या भाजलेलें आसा की वास मारपाक लागला भाजलेलो, करपल्लो वास मारपाक लागला. सोदपाचेंच बंद केलें म्हणटा. कित्याक एक वेळ आसतालो की बाबा विशय खंयचो घेवचो हाजेर डिस्कशन जातालें. आज लॉट्स काडचे पडटा की विशय खंयचो पयलो घेवचो तो. इतले थंय तांचे विशय जाल्या. आनी आमी सदांच सांगून आयिल्ले प्रमाणे BJPन आज तांचे भ्रश्टाचाराचें लेवल इतलें क्रॉस जालां की आज ते विसरल्या की लोक तांकां पळयतात म्हणून. दुसरें म्हणल्यार ते मंत्र्यां मदीं अशें कॉम्पिटिशन चालू आसता, दॅट इज कॉम्पिटिशन फॉर करप्शन. म्हणल्यार चड भ्रश्टाचार कोण करतलो, कमीत कमी वेळान मॅक्झिमम फायदो कोण मेळयतलो, हाजेर तांचें जें कॉम्पिटिशन चल्लां त्या खातीर म्हाका दिसता भरपूर जो वादावाद जाला आनी तो वादावाद पब्लीक डोमेनान आसा आनी तो लोकां मुखार आयला आनी लोकांकूय तें कळपाक बरें. गिरीराज बाब, ओपनिंगाकच काँग्रेसीचेर येवया आमी तुमचे सद्याक पक्षाचे आमी स्वताक एकामेकाक सारकी आतां इतलीं वर्सां जालीं वळखतात. तुमचे सारके पक्षाच्या निश्ठावान कार्यकर्त्याक हे जे सगळे एकामेकाचे फार मारप पक्षा भितरल्यानूच चल्लां तें पळयतकीर मातसो त्रास बी जाता. नाही, तुवें सांगलें की काँग्रेसीचेर मागीर येवया असो म्हाका दिसता. हांव ते मुद्दे सध्या दवरता. हय, ते मुद्दे दवरात. पण भारतीय जनता पार्टी म्हणजे जशें सांगलें तर म्हज्या सारको जो कार्यकर्तो सदांच भारतीय जनता पार्टींतल्यान वयर आयला
म्हाका दिसता थोड्या फावटी जेन्ना अशे डिफरन्स ऑफ ओपिनियन पब्लिकली येता तेन्ना खंय तरी कार्यकर्त्याक एक दूख जाता की बाबा दिस इज नॉट अवर कल्चर. आनी म्हाका दिसता हें एक्झॅक्टली जे आमच्या माननीय अध्यक्ष श्री सदानंद शेट कानोडे हांणी सांगलें की शेवटाक भारतीय जनता पार्टी ही धर्मशाळा न्हय, ताजो जो डिसिप्लीन आसा तो फॉलो करचो पडटलो. आनी मागीर तो आमदार आसूं, मंत्री आसूं किंवा फाल्यां म्हज्या सारको स्पोक्स पर्सन आसूं, फाल्यां म्हजें ओपिनियन जर डिफरंट जायत, वेन आय एम रिप्रेझेंटींग द पार्टी आय कॅनॉट स्टार्ट क्रिटिसायझींग माय ओन पीपल. तर खंय तरी म्हाका दिसता ती बंधनां पाळून लोकांनी स्टेटमेंट्स करपाक जाय. आनी हांव तुमकां एक सांगूंक शकता, म्हणजे नॅशनलाचेर आसाच पण इवन स्टेट लेवलाचेर आमकां जर कितें वायट दिसलें जाल्यार म्हाका दिसता ते अध्यक्ष आसत, बाकीचे कोर कमिटी मेंबर आसत किंवा आमचे माननीय मुख्यमंत्री आसत, तांची दारां सदांच उगडीं आसा. सो हाजो प्रॉब्लेम म्हाका दिसता केन्नाच आसचो ना की देर वील बी नो डिस्कशन इंटरनली. सो तांणी एक्सटर्नल डिस्कशन करचें न्हय. एज फार एज BJP इज कन्सर्न, हांव परत सांगता की भारतीय जनता पार्टी एक संघटनात्मक पक्ष जो बूथ लेवला वयल्यान वयर सरला. म्हणजे आज हांवें सदांच सांगता तसो की आमी 50 प्रमुख पर्यंत वचून रचना लावन काम करणारो पक्ष आसा. आनी आज जर तुमी पळयशे आज जाला कशें खुबशे ऑपोजिशनान जशें करपल्ले म्हणटा पळय ते म्हाका दिसता तांचें जाला कशें खासता एकी कडेन ते खाजेता दुसरे कडेन. आज तांकां जे सावथ गोवान विजय मेळ्ळा वीच वॉज एक्चुअली अ व्हेरी नॅरो विक्ट्री, तो तांकां खंय तरी दिसला की गोवा इज रिजेक्टेड BJP म्हणून. पण ते ह्या गजालीचेर विसरतात की इतले सगळे ऑपोजिशन एकठांय येवन तांचो इंडिव्हिज्युअल वोट शेअर आसतना सुद्दां भारतीय जनता पार्टी टूक लीड इन 29 असेंब्ली सेगमेंट्स. आनी हाजो म्हाका दिसता प्रश्नाचें उत्तर काँग्रेसीन पयलीं दिवपाक जाय. आनी हांवें जशें म्हणलें की सगळे एकठांय येवन सुद्दां भारतीय जनता पार्टीच्या परस 1,10,000 मतां वयर ऑलमोस्ट वी वर लिडींग. म्हणजे जर नॉर्थ आनी साऊथ कंपेर करीत. सो तांणी फक्त साऊथ गोवा रिझल्ट हुरळून वच्चे न्हय. ओके. सो म्हाका इतलेंच दिसता जशें परत सांगलें तशें अध्यक्षानूय सांगलां की डिसिप्लीन इज अ मस्ट आनी हें प्रत्येक कार्यकर्त्याक दिसता. सावळबा प्रश्न हो काय कार्यकर्त्याक अशें आसा आनी सुरूय आमी आयकलो की ही जी आयात जाल्या भायल्यान त्या आयातीक लागून हे जे शिस्तीचे डायल्युशन जाला ते ताका लागून म्हणून तुमकां तशें दिसता? नाही, वॉट एवर यू से इज करेक्ट. कारण आज जालां कितें पळय BJPचे जे 33 आमदार आसात हय तातले कितले मूळ BJP म्हणजे संघातले वयर आयिल्ले. आतां आमच्या वेणेकर बाबान सांगलें की संघातल्यान आयल्या म्हणटा सगळे कितले आयिल्ले आहात. म्हाका दिसता मेजॉरिटी आहा पळय जे हे 8 लोक आहात काँग्रेसचे प्लस बाकीचे जे आहा पळय हे सगळे जर आमी पळयले जाल्यार आउट ऑफ 33 25 लोक ते आहात जे दे हॅव कम फ्रॉम काँग्रेस. दे आर सम मिनिस्टर्स ऑल्सो हू हॅव कम जॉईन फ्रॉम काँग्रेस टू BJP. आनी बाकी सगळे तर आमदार पळय आहा न्ही ते सगळे खंयचे पक्षांत MDतल्यान आयिल्ले आसतात, BJPन आयिल्ले आसतात आनी खंयचे गोवा विकास पार्टी आनी खंयचे पक्ष आहा पळय सगळ्या पक्षाच्या आमदारांक BJPन घेतल्यात. ताका लागून ती शिस्त म्हणटा पळय ती आतां म्हाका दिसना की तांकां ती शिस्तान तांचो कल्चर वेगळो आसा. ऑल दीस मिनिस्टर्स किंवा MLA जो आज जे आसात पळय BJPच्या नांवान ते असेंब्लीन बसतात तांकां जो कल्चर आहा पळय या काँग्रेस कल्चर MG कल्चर किंवा गोवा विकास पार्टी कल्चर अशें खंयचे खंयचे आहा तांकां तांचे कडेन हें अपेक्षा बाळगप हें म्हाका दिसता चुकीचें आहा. अपेक्षा बाळगप चुकीचें म्हणटा तुमी? हय हय. कारण तेंचे एक स्वभाव आसा मनशाचो पळय मूळ स्वभाव जो आसता न्ही तो बदलप कठीण न्ही. सुनील तुमकां बी केन्ना केन्ना अशें दिसता की अकस्मात जेन्ना तुमी टिका करपाक लागतात बी अरे हे सगळे आमच्याच बरोबर आशिल्ले मरे काल पयर कितें म्हूण टिका करतले असो बी प्रश्न पडटा केन्नाय? पण कितें जालां आज गोंयची जर परिस्थिती पळयत जाल्यार म्हाका दिसता देशान खंयूय आमी गेले आनी हे गजालीक म्हाका दिसता गिरिराज बाबूय म्हजे कडेन एक्सेप्ट करतलो की ताकाय दिसता आसतलो तो एक ऑर्गनायझेशनाचो मनीस जसो की हांव ऑर्गनायझेशनांतलो मनीस की लोक आतां हांसता आमचेर जें कितें चल्लां म्हणल्यार केन्ना तुमचे कोण खंयच्या पार्टीन आसत आनी केन्ना खंयच्या पार्टीन वचत हाजो नेम ना म्हणून. आनी ही एक गोंयकार म्हणून सामकी दुर्दैवाची गजाल. आनी आतां ज्येश्ठ पत्रकार सावळ सरान सांगिल्ल्या भशेन BJPन जर आज आसलेले आमदार पळयत आनी तांचो जर बॅकग्रावंड पळयत ते ओरिजिनली खंयच्यान आयल्या ते जाल्यार म्हाका दिसता की BJP ती धर्मशाळा काल जशें जाल्लें ती तशीच जाल्या आज. आनी ती तांचें दुर्दैव कित्याक तांचो आयडियोलॉजी सुद्दां आसतना लोकां मुखार वचून सत्तेर केंद्राक सुद्दां आसतना ते तांकां नंबर मेळपाक पावूंक ना तितले लोकांनी तांकां एक्सेप्ट करूंक ना. त्या खातीर तांकां दुसऱ्यो पार्ट्यो फोडाफोडी करून लोकतंत्राचो हानी करून तांकां लोकांक आपल्या हातूंत घेवपाक पडले आनी ताजो परिणाम आज कितें आसा तो दिसता. जसो गिरिराज बाबा बरोबर हांव एका गजालीक हांव ताजे बरोबर अग्री करतलो की येस एज अ ऑर्गनायझेशन पर्सन
वायट दिसता एक एकदां जेन्ना इनडिसिप्लीन जाता आनी इनडिसिप्लीन स्पिल्स आउट इन द पब्लीक, बट दॅट इज पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स आनी द डेमोक्रेसी म्हणपाची. ना पण एक गजाल म्हाका गिराजा मुद्दम विचारपाक बिफोर वी गो डिपर इन टू दीस, की हे आमदार जे आसा सावळबाबान सांगलें तांकां भारतीय जनता पक्षाची संघाची नाल्यार त्या विचारधारेची पार्श्वभूमी ना, ही एक गजाल जाली. दुसरी गजाल अशी जाल्या की हे जे रिजनल ऑर कॉन्स्टिट्युएन्सी सेटअप्स जे आसात तांचो एक सादो दृश्टिकोन आसता की आपली कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर आपली कशी साल्वार जावप. फाल्यां घडये सरकाराची एक निर्णय असो आसपाक शकता जो घडये प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीक मानवचो ना. सरकाराचें एक धोरण अशें आसपाक शकता जे प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी मानवची ना. तेन्ना ते सरकाराचें धोरण म्हणून मानून घेवपा परस आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी पुरतोच विचार करप आनी ताजेर बोवाळ घालप, ही आज संस्कृती जी येवपा लागल्या, तुमकां ताचो त्रास जायना? नाही, म्हाका दिसता न्ही एक गजाल हांवें तुमच्या डिबेटीचेर सुद्दां हाज्या पयलीं सांगिल्लें की जो गोंयान लोकांक बदल जाय तो लोक घडोवंक शकतले, राजकीय पक्ष न्हय. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आज जे काँग्रेसीच्यान आमचे कडेन तुवें म्हणले सेटअप्स आयल्या, आज दे आर सेटअप्स मच बिफोर दे वर पार्ट ऑफ बीजेपी. जाता कशें की समटायम्स वेन यू नो, म्हणजे आतां तुमी मुद्दम पळयशात की 2022 जो रिजल्ट आयलो तातूंत बऱ्यापैकी सेटअप्स आमचे कडेन आयले आनी दे रिटेन दॅट सीट्स. तर खंय तरी हो जो सेटअप कल्चर आसा पळय ताका म्हाका दिसता लोकांनी उत्तर दिवचें पडटलें, वेदर दे वॉन्ट समबडी हू वॉन्ट्स टू फोकस ऑन लार्जर इश्यूज. तर आज जर तुवें मुद्दम पळयलें म्हणजे आज आमी प्रोजेक्ट जे विविध जे ऑपोज जाता ते जर तुमी पळयशात जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी एक ऑपोजिशन फॉर द हॅक ऑफ ऑपोजिशन, की एक ग्रामसभेन हांवें वचून गाजयलें, हो जो एक वन अपमॅनशीप जी आयल्या पळय ती म्हाका दिसता खूब हें आसा. पण हे सगळें म्हणटा आसतना हांव एक मुद्दो न्ही मुद्दम सांगूंक सोदता, आज आमचे अध्यक्ष आसत, आज आमचे मुख्यमंत्री आसत, हे आमच्या काडरांतल्यान वयर आयिल्ले लोक. बट हेच तुमी म्हाका दिसता दुसऱ्या पक्षांनी पळयना. आज जालां कशें, तांकां काँग्रेसीक स्पेशली ते मुंगेरीलाल के हसीन सपने जशें आसता तशें तांकां पडूंक लागलें की 27 इज अ डन डील. हांव तांकां सांगूंक सोदतां की 2022 तांकां हेंच दिसतालें आनी अशीच तांची जी हाय हँडेडनेस आशिल्ली ताच्या खातीर तांणी रेजिनल्डाक टिकेट डिनाय केली. हे जे विविध ते आपल्या अहंकारान जे तांचो भ्रमाचो भोपळो फुटिल्लो पळय तसोच तांचो 27 फुट्टलो. कारण एक सगळ्याकीन इनहेरंट डिफरन्स जो आसा पळय तो तुमी जर पळयशात, आनी म्हाका दिसता तातूंत हांव एक विशय म्हणजे सिन्स सुनील वॉज इनवॉल्वड इन दॅट इशू, की एक म्हणजे आमी खंयचेच आमचें संघटन जें आसा ते आउटसोर्स करिना खंयच्याच मंत्र्याक किंवा मिनिस्टराक. थंय आमचें संघटन हें इंडिपेंडंट आसता. पण तुवें पयर जर पळयलें म्हणजे जेन्ना ते गोवा फॉरवर्डचो विजय जेन्ना म्हणपाक लागलो ते संडे डायलॉग करतलो, आज काँग्रेसीन एक असो लिडर ना जो लोकांच्यो समस्या जाणून घेवपाक सोदता काय कितें अशें म्हाका दिसता सुनिलान त्या दिसा दाखयलें. कारण तो म्हणलो की विजय इज काँग्रेसमॅन एट हार्ट. आनी हें म्हणना बरोबर ताजेर जी टिका आयली तो मागीर खलपाच्या चल्यान केल्लो टिका आसत किंवा बाकीच्या लिडरांनी जें केलें ती. सो आज खंय तरी कितें जालां न्हय, आज जशी आमकां एसेंब्लीन पळोवंक मेळ्ळें, तुमी रुलींग बेंचाचें सांगता आमी एक्सेप्ट करता इनडिसिप्लीन शूड नॉट बी टॉलरेटेड, पण ऑन द अदर सायड लिडर ऑपोजिशन कोण हें म्हाका दिसता सांगपा खातीर ज्यो खटापटी जाल्यो त्योय म्हाका दिसता आमकां पळोवपाक ताजेर याच आमी व्हेरी व्हेरी. तर हांव इतलेंच सांगता की इतलेंच की 2027 ऑर्गनायझेशन कोणाचें बरें आसा will be the differentiating factor and that will be of the BJP. व्हेरी इंटरेस्टिंग. म्हाका ह्याच मुद्द्याचेर येवया, आमी काँग्रेसीचेर येवया जाता, बट हांवें जो मुद्दो काडिल्लो तो की 2.5 वर्सां जालीं सगळ्या आमदारांक आतां फुडली वेंचणूक दिसपा लागल्या. तांकां खबर आहा की जो असो स्लोप आशिल्लो ते टॉपार पावले. आतां हांगच्यान गाडी मुखार वयर वतली काय ती अशी येतली हाजी तांकां गॅरंटी ना अजून. सो ही तुमकां प्रामुख्यान गजाल दिश्टी पडपाक लागल्या की हे जे थोडे आमदार आसात किंवा मंत्री आसात जांकां आज आपली फक्त कॉन्स्टिट्युएन्सी दिसपा लागल्या, तांकां ना सरकार दिसता ना पक्ष दिसता. कारण तांकां खबर आसा की आपल्या बरोबर जर आपली कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा जाल्यार आपल्या खंयच्याय पक्षां वालो राहा म्हणून. न्ही 2022 निवडणूक जाली पळय तेन्ना मायकल लोबो जो BJP MLA हय ताजे बायलेक तिकेट दिवना म्हणून ताणें बंड केलें आनी कोण केदार नायक आपल्या बायलेक दवरली तांकां निवडून हाडली. म्हापशा ताणें सुदीर कांगोळकार सपोर्ट केल्लो, निवडून आयलो ना. तर अशे वेळार ते कितें जाता की मायकल चेंज पार्टी लोकांनी ताका एक्चुअली ही शूड हॅव बीन रिजेक्टेड बाय पब्लीक. कलंगूट जर BJPचो इतलो फोर्स आसा वेर ही वॉज विनींग फॉर सो मेनी 2 or 3 टर्म,
जाल्यार हाव ही वॉज इलेक्टेड एज अ काँग्रेस MLA. शिवोले तेच जाले. शिवोले BJPचो MLA उमेदवार आसलो पळय, ताका उडोवन लोकांनी 2.5 लाख लोक निवडून दिली. हांगा सालिगांव सेम थींग हॅपन. सो हांव म्हणटा कितें की जी आज सद्यांची पॉलिसी आहा पळय की आपलो मतदारसंघ घट दवरप हें. आतां मायकलान कितें केलां खंय की कलांगूट हातूंत 6 ते 7,000 लोक लांबाणी मतदार आहात. हे सगळे ताजे वोटर्स. तो खंय फाल्यां जर आनी म्हणजे खंयचे फॉरवर्ड पार्टी गेलो किंवा आमचे मनोज परबाचे पार्टी ताका गेलो, विल बी इलेक्टेड. सो वॉट दे आर डुईंग इज एज पर द पॉलिटिकल फ्युचर आहा पळय ते पळयलें जाल्यार दे वॉट दे आर डुईंग इज करेक्ट. कारण तांकां एक गजाल कळ्ळें म्हणटा तुमी, आपल्याली कॉन्स्टिट्युएन्सी जर आपली बरोबर उरली जाल्यार ती BJP आसूं किंवा काँग्रेस आसूं आपल्या वालोर उरतलो. आनी खंयची पार्टी सुद्दां आसूं हय आपल्या वालोर उरतलो सामकें. म्हणून ते तशें करता आनी दॅट इज नथींग रॉंग इन दॅट. या तो आपलं सर्वायवल पळयता. यस. हो जो मुद्दो इंटरेस्टिंग गिरिराजान काडलो सुनील, तुमचो परचो इश्यू की आतां आमी ओपोजिशनाची पळोवया. एक रुलिंगा भितर हें सगळें चालू आसा. ओपोजिशना भितर याद अशी जाली की हावसा भितरय आमकां जी युनिटी दिसपाक जाय ती युनिटी दिसली ना. आनी असेंब्ली सेशन सोंपतकीर सगळ्यांत पयलीं विजय सरदेसाय जेन्ना कुडचड्यार गेलो तेन्ना तुमची मदींतली धुसफूस दिश्टी पडली. तुमी यू आर अ पार्ट ऑफ दॅट कॉन्ट्रोवर्सी. हाव आर यू लुकिंग एट इट की ओपोजिशन इज ऑल्सो नॉट एबल टू गेट इट्स एक्ट टुगेदर. पळय हांव एक गजाल सामकी क्लियर करपाक सोदतां की जो तो पयरचो इन्सिडंट जालो एज अ ऑपोजिशन पार्टी म्हाका दिसता आमची जबाबदारी आसता जर लोकांक सरकार हाडपाची नवें आनी तें नवें जर सरकार हाडटलें आनी आयची परिस्थिती जर पळयत जी BJP ब्रूट मेजॉरिटी आपली आनी ब्रूट पावर्स आपले ज्यो यूज करतात केंद्रांत ते सत्तेर आसल्या कारणान जाल्यार सगळे ऑपोजिशनाक एकठांय दवरप आनी लोकांक बरोबर घेवन फुडें वचप हें म्हाका दिसता इज अ मंत्रा टुडे फॉर द इलेक्शन्स. ताजे इफेक्ट आमी लोकसभा इलेक्शनाकूय सावथ गोवान पळयला मोर इम्पॉर्टंटली. आनी ताजे बॅकग्रावंडाचेर आमचो प्रयत्न आसा इतलोच की जे पक्ष BJPच्या विरोधान आसतले आनी जे पक्ष गोंयच्या हितान कितें स्टेप्स घेतले जाल्यार काँग्रेस पार्टी एक बीग ब्रदरली स्पिरीट दाखोवन तांकां एनकरेज करप, तांकां सपोर्ट करप आनी तांकां घेवन फुडें वचप हें खूब गरजेचें आसा. किंवा ना जाल्यार म्हाका दिसता जे BJPक जाय तेंच जातलें आनी ते दिशेन आमचो प्रयत्न आसा. एज फार एज गिरिराजा बाबान जेन्ना म्हाका दिसता मातशे वेळ पयलीं सांगलें की हॅक ऑफ ऑपोजींग प्रोजेक्टाक ऑपोज केले वता, म्हाका दिसता ही संस्कृती लोक BJP कडल्यान शिकल्या. कित्याक 2012 सत्तेर येवचे पयलीं कजिनोक कोण ऑपोज करताले आनी मागीर कजिनो कितले पटींनी वाडयले आनी कजिनोक कसो एनकरेजमेंट हांच्यांनी दिलो हें म्हाका दिसता सबंद गोंयाचे मुखार आज आसा. आनी ताणें जशें सांगलें की लार्जर इशू निग्लेक्ट करता तो म्हाका दिसता ताजो रोख टुवर्ड्स मायकल लोबो आसतलो. आतां कमिंग टू BJP's वॉर वीच हॅज गॉन आउट इन पब्लीक, मायकल लोबो सांगलें ऑल इज नॉट वेल. तातूंत तांचो अध्यक्ष आसलो ताणें सांगलें की मिसकोट केला म्हणून ताका. जाल्यार म्हाका दिसता हातूंतल्यान क्लियरली कळटा की डेफिनेटली दे ऑल इज नॉट वेल. आनी मायकल लोबोक आतां भंय पडला की तो BJPच्या टिकेटीचेर जिखचो ना. कित्याक जशें गिरिराज बाबान सांगलेलें की आमचे तकलेक बसला म्हणून सावथ गोवा जिखला, आमचे तकलेक बसूंक ना. हो फॅक्ट आसा, हो तुमकांय कळा कितें जालां तें. आनी तो तुमकां कळा आसतना तुमच्या आमदारांकूय कळा की थोड्यो ज्यो मतदारसंघ आसा तातूंत BJPच्या सिटाचेर ते जिखून येवचे ना. तर ते परत लोकांक एकदां पिशान काडपाक भायर सरल्या की आमी आनी BJPच्या विरोधान आसा म्हणून आनी आपलो स्वार्थ. कित्याक आज BJPन कितें जालां, तूं जर एक फाटले काही जर तांचे वाद पळोवशीत, आलेक्स सिक्वेराचो कालचो स्टेटमेंट जो मागीर CM सांगता ताजी आलेक्स सिक्वेरा लॉ मिनिस्टर सांगता की ड्रग्स आर एवरीवेअर. CMाक सांगचें पडटा इट इज स्लीप ऑफ टंग म्हणून ताजी टंग म्हणून कितें सायकल ती निसरून पडपाक. तो लॉ मिनिस्टर मरे राज्याचो तो जर सांगता ती काळे फातरा वयली रेग, इट कॅनॉट बी स्लीप ऑफ टंग. ती फकाणां करपाची गजाल न्हय. मुख्यमंत्री इतले लायटली ब्रश ऑफ करूंक शकना ही गजाल. आमी त्या खातीर नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोक ऑलरेडी लेटर केला इन्व्हेस्टिगेट करपाक. गोविंद गावडे आनी तवडकार हांचो मदीं जो वाद जाल्लो तो सबंद राज्या मुखार आसा आनी ती भाशा जी भितरली वापरली गेली वयली एकामेकाक तें सगळ्यांक खबर आसा. सो दॅट इज अनदर एक्झाम्पल ऑफ ऑल इज नॉट वेल. बाबूश मनसरात आनी विश्वजीत राणेचे आमी फाटले इलेक्शना पयलीं पासून पळयलां जेन्ना ते रिक्रुटमेंटा वयल्यान तांचो बोवाळ जाल्लो. गोविंद गावडेन कला अकॅडमी वयल्यान डायरेक्ट इनडायरेक्टली CMाक ब्लेम केल्लो की PWD करता, आपल्याक कित्याक टार्गेट करता. बाबू आसगांवकार आनी तो आल्लेकार जो तांचो MLA आसा पेडणेचो तांचो वाद पब्लिकान आसलो. आतां हें जावपाक कारण कितें जालां, कित्याक ह्यो आतां हो पक्ष उरूंक ना.
हे रिपब्लीक ऑफ राणी, रिपब्लीक ऑफ मोन्सेरात, रिपब्लीक ऑफ सावंत, रिपब्लीक ऑफ रोहन, रिपब्लीक ऑफ आनी आलेक्स असली बारीक बारीक स्टेट विदीन स्टेट जाल्या. आनी ताजो ना एक मिनिट, ताजो एग्जाम्पल हो फाटले लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीन आमी पळयला, जेन्ना प्रत्येक मंत्री एक कायदो हाडूंक प्रयत्न करतालो, ते थोडे तांचे कायदे शूट डावन जाले, थोडे तांकां विड्रॉ करचे पडली बिलां, थोडी सिलेक्ट कमिटीक गेली. हे हातूंच्यान एक कितें दिसलें की प्रत्येक मिनिस्टर वॉज ट्रायंग टू ओवरस्टेप इन सम अदर डिपार्टमेंट. आतां हातूंच्यान कितें कळटा की जर हे सगळे लोक जर एक जायत जाल्यार हे असलो कायदो करपी की गोंय सोड नेबरींग सावथाक कारवार आनी नॉर्थाक सावंतवाडीचेर सुद्दां आपलो कब्जो जमोवपी. ओके, म्हाका सुनील एकच बिफोर आय गो टू गिरिराज ऑन दीस, आज तुमकां बरें दिसता की ही रिपब्लिक्स एक काळ तुमचे कडेन आशिल्ली. हांव तांकां रिपब्लीक म्हणना आनी तांकां घडयेन आमी तांकां प्रोविन्सीस म्हणया, कळ्ळें तुका. आज बीजेपी कडेन ती गेली म्हणून तुमकां मातशें भितरल्यान बरें दिसता. पळय भितरल्यान ना, पळय भितरल्यान बरो दिसपाचो प्रश्न ना. कितें आसता आज म्हाका दिसता आमी राजकारणान आसा, एक गजाल आमी एक्सेप्ट करूंक जाय, मोर देन द कोर्ट ऑफ लॉ राजकारण इज डिसायडेड बाय द कोर्ट ऑफ पीपल. जर कोण असली डिसिजन्स घेवन असली स्टेप्स घेवन लोकां कडेन वता आनी जर लोक तांकां क्लियर करता, देन आय फील दॅट दे आर क्लियर्ड बिकॉज पब्लीक गिव्स देम अ मॅन्डेट. इफ पीपल आर रिजेक्टिंग देम देन येस दे आर रिजेक्टेड. देन ओके, येस, व्हेरी व्हेरी व्हॅलिड पॉयंट. गिराज एक मुद्दा ताणें जर सारकें लिस्ट घातलें, अलेक्स सिक्युराचें स्टेटमेंट आसूं किंवा मायकलाचें स्टेटमेंट आसूं किंवा पयर डिलायला लोबोच पुलीस स्टेशनाचेर मोर्चा घेवन गेली. आनी एक गजाल जाल्या ह्या असेंब्ली सेशना उपरांत, आनी हांव मुद्दाम नमूद करता की मुख्यमंत्र्यान बैठकांचो सपाटोच चलयला की एडमिनिस्ट्रेशनान एक ह्या गजाली टायट करया म्हणून. वाय डू यू थिंक दीस हॅज हॅपन्ड? ही लॅक्सिटी कित्या खातीर आयल्या? ब्रूट मेजॉरिटी खातीर आयल्या काय एडमिनिस्ट्रेशन तुगेलें रिलॅक्स जाला चड? नाही, म्हाका दिसता एक पयलो प्रश्न म्हणजे न्ही विरोधकांचो रोल एक्झॅक्टली कितें आसता तो म्हाका दिसता आमी मनोहर भाई कडल्यान पळयल्लो. म्हणजे मागीर ते एज हेड ऑफ PSC कमिटी आसत किंवा एज लिडर ऑफ ऑपोजिशन, ते ज्या तरेन एक विशय घेताले लोकां पर्यंत पावयताले. म्हणजे तुवें मुद्दाम पळयलो आसतलो जेन्ना भाई लिडर ऑफ ऑपोजिशन आशिल्लो, एसेंब्ली पळोवपाचो जो लोकांचो इंट्रस्ट आसतालो दॅट वॉज मच हायर. बट आज जर तुवें पळयलें जाल्यार इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट युरीक पोवन तोच लोकांक कॉन्फिडन्स येता काय, म्हाका दिसता हो पयलो प्रश्न आसा. दुसरें, जी आमी आंदोलनां केली 2012च्या पयलीं, तेन्ना तुवें पळयलां आसतलें पयलीं आल्लेकर सर आसत किंवा मागीर बारसेकर जेन्ना तेन्ना अध्यक्ष आशिल्ले, आमचे अध्यक्ष आसत, आमचे लिडर ऑफ ऑपोजिशन आसत, आमचे आमदार आसत. म्हणजे आज तुवें पयलो प्रश्न तांकां विचारूंक जाय की काँग्रेसचे आमदार फुट्टा कित्याक? जेन्ना 2005 ते 2012 पर्यंत तांचे सरकार आशिल्ले, आमचे MLA तशेचे तशे इंटॅक्ट उरले. तर ती जी एक भारतीय जनता पार्टीन जो डिसिप्लीन आसा तो काँग्रेसीन कित्याक येना? तांकां ते आत्मीयता पक्षा कडेन कित्याक येना? म्हाका दिसता हो प्रश्न आसा. आनी आज जाला कितें न्ही, आज ऑपोजिशन म्हणटा ते दोन तोंडाचें माळून जाला. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल अशे फ्रिवलस इश्यू आज जाला कशे रील करपा पुरते थंय स्टेटमेंट्स करतात. म्हणजे आतां विजयाचें तुमकां उदाहरण दिता, तो बाउन्सराचेर इतलो उलयलो, पण उपमुख्यमंत्री आसतना थंय वचून SGPDची मिटींग घेतना भायर कितले बाउन्सर दवरलेले ते ह्याच विजयान. तेन्ना बाउन्सर बरे आशिल्ले, आज सडनली बाउन्सर वायट जाले काय? तर म्हाका दिसता हे प्रश्न न्हय विरोधकांक विचारूंक जाय. आतां दुसरें तुमकां हांव सांगता, आज हे सगळ्यो पार्टी एकठांय जावन ब्रदरली आनी जाय तेन्ना सुनील राहुल गांधीचे उलयता. आज जेन्ना आमची गोंयची भयण शेफाली वैद्य हाका कलकत्ता पुलीस सायबर क्रायम नोटीस धाडटा की यू आयदर विड्रॉ युअर म्हणजे डिलीट युअर मेन्शन पोस्ट और यू आर लायबल फॉर स्ट्रिक्ट पिनल एक्शन म्हणून. हे इंडिया एलायन्स ताचो निषेध करतात काय कितें? म्हणजे एक ज्या राज्याची महिला एक मुख्यमंत्री आसा, एका महिलेचेर अत्याचार जाता, बलात्कार जाता आनी ताजेर बद्दल फक्त जस्टीस मागली जाल्यार आज हे इंडिया एलायन्साचे एक सरकार नोटिसो धाडटा. आनी काल हे फटी उलयतात की तो कोण तो इन्फ्लुएन्सर उपाध्याय आसा पळय ताका सोदपाक पुलीस धाडले म्हणून. ताका पुलीस धाडूं ना, पण तुमच्या प्रायवसी खातीर जे WhatsApp स्पॅमिंग येता ताजेर जाल्या कंप्लेन. सो बेसिकली पुलीस इज इन्व्हेस्टिगेटिंग द एजन्सी दॅट इज स्पॅमिंग युअर मोबाईल विथ अननेसेसरी व्हिडिओ. तर म्हाका इतलेंच विचारपाक जाय की हे जे ऑपोजिशन आसा तांणी इतलें जर करप्शन आसा, करा मरे कोर्टान वचा, ह्या रस्त्यार आज तांकां
प्रत्येक विशयाचेर आज तांकां लोकांचो सपोर्ट मेळना बिकॉज पीपल आर फर्मली विथ द बीजेपी आनी काँग्रेस कितली फटींग हे तांणी म्हाका दिसता हाज्या पयलीं पळयल्लें आसा. म्हाका एकूच गजाल रिप्लाय करूंक जाय की ताणें जे गिरीराज बाबान सांगलें की स्पॅमिंगा बद्दल आनी आमी सांगलें. म्हाका क्लियर प्रश्न पत्रकारान विचारलो की असो कोण इन्फ्लुएन्सर आसा ताका ताजे फाटल्यान पुलीस धाडल्या. फायंड आवट म्हाका दिसता गिरीराज बाबान पयलीं ते इन्फ्लुएन्सराक हांवें सांगूंक ना राव सांगता मुद्दो सांगता हांवें सांगूंक ना की ताजेर केस रजिस्टर केल्या. म्हाका जो क्वेश्चन विचारलो की ताजेर फाटल्यान पुलीस धाडल्या आय हॅव रिस्पॉन्डेड टू अ क्वेश्चन. पयलीं तुमी शोध काडपाची गरज आसा की तुमच्या पार्टींतले कोण हे हांकां बॅकअप करता काय म्हणून. नंबर 2 राव रे बाबा राव रे हांवें तुका डिस्टर्ब करूं ना तूं म्हाका डिस्टर्ब करूं ना. एज फार एज आमचो प्रश्न आसा काँग्रेस पक्षाचो आमी सदांच डेमोक्रेटीक सेटअपान चलता. आमच्या हातून आमकां ओपिनियन्स दवरपाचो हक्क आसा आमकां ओपिनियन दवरपाची लिबर्टी आसा. हांवें पयरूय सांगलां वी मे हॅव डिफरंट ओपिनियन्स बट वी डोंट हॅव डिफरन्सीस ओवर एनी ओपिनियन्स. आनी एज फार एज आमच्या हातून जसो डेमोक्रेटीक सेटअप आसा हांच्या हातून ना. हांकां जर रस्त्यार कुत्रो एक जर घोडो म्हणलो हे घोडो म्हणपी घोड्याक जर गाडो म्हणलो हे गाडो म्हणपी. आनी स्पेशली जेन्ना गिरीराज बाब सांगता की तुमचे आमदार कित्याक काँग्रेसचे फुट्टा हो विचार कर. हो स्टेटमेंट कसो जालो म्हणजे चोराक जर फाल्यां धरलो कोणाचें घर फोडटा आसतना चोर सांगता कितें घराच्या ओनराक विचार लॉक सारके कित्याक लावन नासले काय म्हणून. ओके सो सावळबाब हांव त्या मुद्द्याचेर ताचो हांवें गिरीराज बाबा विचारिल्लो की हे फाटली 3-4 गजाली जाल्यो. मुख्यमंत्र्यांनी मागीर सारको बैठकी घेवपाचो सपाटोच लायला एडमिनिस्ट्रेशन टायट करपा खातीर. गचाळ कित्याक जालें अशें दिसता तुमकां हें. नाही एकदम गचाळ जालें अशें हांव म्हणचो ना. कांय प्रमाणांत हें जाल्लें गोश्ट खरी. आनी जेन्ना हो प्रस्नाचेर नजर आयलो कित्याक आतां CM इज व्हेरी बिजी वीथ ऑल हीज वर्क. पुन्हा ताचे बाकीचे इलेक्शन आसलें तेचेरय जबाबदारी आशिल्ली. हे सगळीं कामां करून जेन्ना तो गोवान येता तेन्ना ताका दिसता की वेगवेगळें सगळें वेवस्थीत चल्लां म्हणून कारण दॅट इज द रिपोर्ट ही गेट फ्रॉम द ऑल हीज एजन्सीज. पण जेन्ना असेंब्लींत प्रस्न आयले तेन्ना ताका कळ्ळें की आपलें खरें मातशें कमी पडटा काय म्हणून मातशें हें जालें भुमिका म्हणून. सो ही ट्रायंग टू टायटन अप द इश्यूज. आनी इफ ही हॅज टू विन द इलेक्शन ऑफ 27 ही हॅज टू बी व्हेरी फर्म. And I say that he has to take some unpleasant decision also. Sometimes he has to take decision. Otherwise, he will not be able to survive. Yeah. Because within party also, he is having some strong opponents who are trying to be overcome and try to become future CM. तुम्ही म्हणतात काय अनप्लेझंट डिसिजन घेवपाचो जर गरज पडली जाल्यार ती घेवप गरजेची आयची घडी. आनी घेवंकूच जाय. नाजाल्यार इट वील बी नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू मेंटेन द सद्याची परिस्थिती मेंटेन करप कठीण जातली म्हणून तांणी जे केला पळय इट इज गूड. हांव इतल्याचेर थांबता. म्हाका दिसता सुनील आसूं आज डिबेटीची एक खूब बरी गजाल जाली. ती सुनील आसूं गिरीराज आसूं सावळबाब आसूं एक गजाल क्लियर कळ्ळी आमकां की तांणी जी सांगली की फायनली इट इज पिपल्स कोर्ट. जो मेरेन तुमी फुटिराक निवडून दितले तो मेरेन राजकीय पक्षांक तांकां मान दिवचो पडटलो. जो मेरेन तुमी राजकीय पक्षांक मत दितले तांचे विचारधारेक मत दितले तांच्या मॅनिफेस्टोक मत दितले जाल्यार ते आपल्याक जाय तशे उमेदवार दिवपाक शकतले. सो एक गजाल म्हाका दिसता आमी लक्षांत घेवपा जाय की आमी जितले हे संस्थानीक तयार करतले न्ही आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर ते एक दीस आमच्याच माथ्यार बसतले आनी आमच्याच हड्ड्यार नासतले. ते मागीर आमच्याय बऱ्याचे न्ही राजकीय पक्षांच्याय बऱ्याचे न्ही आनी लोकशाहीच्याय बऱ्याचे न्ही. हें भान जर उरलें घडये खुबश्यो गजाली सुट्टल्यो. गिरीराज बाब सुनील बाब सावळबाब थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.